दर्यान न्हावपाची परंपरा पाळीत हजारांनी गोंयकारांनी दर्यावेळेचेर गर्दी केली। एप्रिल मे म्हयन्यांत दर्यान न्हावपाची गोंयकारांची शेकड्यांनी वर्सां पोरणी परंपरा आसा। एप्रिल वा मे म्हयन्यांत दर्यावेळेर वचून 3 फावट न्हावप उपरांत घरा वचून न्हावप ना अशी आर्विल्ल्या काळांतली परंपरा आयज मेरेन चालू आसा। गोंय हें पर्यटन स्थळ आसा आनी लाखांनी पर्यटक हांगा येवन वतात। पूण कांय लोक सांगतात ते प्रमाण दिसून येता की आर्विल्ल्या परंपरे निमतान हे लोक दर्यार न्हावपाक येतात। हालींच्या दिसांनी दर्यावेळेर उप्पाट गर्दी दिसून येता। मे म्हयनो म्हणजे गरमेचे दीस आणि हे सगळ्यांक खबरूच आसतले आणि आता तर पावस सुद्धा लागपाक लागला। मे म्हयनो हो सगळ्यांचोच आवडटो असो म्हयनो आसा, कारण म्हणजे धाकट्या भुरग्यांक तशी व्हडल्यांक सुद्धा हॉलिडे मेळटा, सुट्टी मेळटा आणि ती सुट्टी मनोवपाक लोक अशे दर्यांचेर खूबशी गर्दी करतात। जाल्यार तुम्ही पळोवपाकूच शकता, आमी आयज आसा आशवे बिचाचेर आणि आशवे बिचाचेर आयज इतकी भयंकर गर्दी आसा ती पळोवपाक गेल्यार लोक न्हातात, थोडे लोक भोंवपाक गेल्यात, जाल्यार थोडे लोक अशेच एन्जॉयमेंट करपाक गेल्यात। हांगासर फक्त गोंयकारच न्हय तर परदेशी आणि देशी सुद्धा लोक आमकां दिश्टी पडटा। गेली 2 वर्सां ह्या लोकांक न्हावपाक मेळोंक ना। ह्या लोकांची जी प्रथा आसा दर्यान येवन न्हावप, कारण म्हणजे जे आमच्या हेल्था खातीर, आमच्या बॉडी खातीर बरें आसता अशें तेंचें म्हणणें आसा। आतां आमी पळयतात की हांगासर भरपूर प्रमाणात लोक न्हातात ते आमकां दिश्टी पडटा। हे उदक न्हावप हाचें कितें म्हत्व आसतलें तें आतां आमी जाणून घेवया। हांगासर भरपूर लोक दिश्टी पडटा आमकां आनी वेगळे वेगळे वाठारांतले जे लोक आसात ते वेगळे वेगळे वाठारांतल्यान आयिल्ले आसा आनी हे जे सगळे जाण हांगासर पळोवपाक गेल्यार सगळे लोक न्हातात। हे न्हावप म्हणजे हेचें कितें म्हत्व आसा? मेन म्हणजे कितें आहात सगळे म्हणजे मेन म्हणजे रक्ताचे जे वाहिनी आहात पळय ते न्हाल्या उपरांत मागीर सगळे ते हे जावप आसता। त्याच्या उपरांत तेका लागून ते खारसान उदक आसता पळय ते सगळे हे जावपाक आंगाक लागूंक जाय म्हणून ते एक न्हावपाची एक पद्दत आसा। ती पद्दत म्हणजे कितें आहा, आज न्हाले वचून घरा कडेन साये पाणी उदक न्हावपाचें ना, ते एक दीस तरी रावूंक जाय। ते एक दीस रावल्या उपरांत मागीर ते आंगाक लागता, मागीर ते तुजे वाहिनी आसता रक्ताचे ते सगळे तुजे फ्लड हे जाता, तेका लागून ते न्हावपाचें पडटा। तुम्ही हांगासर वर्सान वरस न्हावपाक येतात जाल्यार हे उदकान दर्याच्याच उदकान वर्सान वरस मे म्हयन्यान तुमी कित्याक न्हावपाक येतात? आमचे ब्लड सर्क्युलेशन बरें जाता, हेल्थ बरें उरता, चलपाक बी कोणाक फाटीन येता कितें येता तें मातशें बरें येता, म्हणजे सर्क्युलेशन बरें जाता आनी जिवनूय बरें स्वस्थ उरता। प्लस एनवायरमेंट बरें आमकां फील करता। प्लस आनीक 2-3 हें आसा, म्हणजे तुका हेल्दी उरताय तूं वर्साच्या वर्सांनी येवन बी आनी ती संवय अशी म्हणून उरल्या नंतर जाणट्यांचे आमी आमचे कंटिन्यूस दवरला, रगत बरें आमचें नितळ उरलां आनी हेल्थूय बरें उरता। आतां आमी जाणून घेतले की जी लोकांची प्रथा आसा न्हावपाची तेचे बद्दल। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर।